हांगासर आमी MRF शेड जी आहा ती आमी आयज इनॉग्रेट केले. खरेंच अभिमानाची गोष्ट की आख्या पेडणे तालुक्यात तुयें गांव सक्सेसफुली ह्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आहा ती तेचो लाभ तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं घेतला. तेका लागून तेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा एंटायर टीमीचे, एंटायर पंचायत बॉडी तशेंच पंचायत स्टाफ सेक्रेटरीचे, स्पेशली सरपंचाचे. आनी आयज बरें दिसता की तेंचे बर्थडे दिसा आयज MRF शेडाचे इनॉग्रेशन करतात आमी. कित्याक एंटायर हे स्कीम चालू जाली पूण अजून पर्यंत सक्सेसफुली कंप्लीट करूंक पावूंक ना. आनी ते तुये पंचायतीन सक्सेसफुली कंप्लीट केले आनी आयज इनॉग्रेट केले. ही स्कीम जी आहा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटीची आहा. स्वच्छ भारत अभियाना तर्फे आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ही स्कीम लॉन्च केल्ली. कित्याक प्रत्येक गांव जे आहा ते निवळ रावपा खातीर आनी ते प्रमाणे सगळ्या पंचायतींनी गांवांनी MRF स्कीम ही इम्प्लिमेंट करपाक लायलेली. पूण बाकीचे म्हाका दिसता व्हडले विलेजीस जे आहात मोरजी, मांद्रे, हरमल हे एक्चुअली खूब म्हणजे तेचे वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें ना आनी थंय गरज आहा. तेका लागून म्हाका दिसता थंय पयलीं जावंक जाय. पूण म्हाका दिसता तुये पंचायतीचे हार्डवर्क पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सक्सेसफुली आयज हे इनॉग्रेट केले. आयज आमकां खरी गरज आहा की प्रत्येक गांवांनी हे जे कचरो आता वेट जावंक नाल्यार ड्राय जावंक ह्यो कलेक्ट करपाक जाय. आनी कलेक्ट करपा खातीर आयज येदी व्हडली स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंट ती सगळ्यांनी तेचो लाभ एक्चुअली पंचायतीन घेवंक जाय. तो तुया पंचायतीन घेतला. परत एकदा तेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटात. अशेंच तेंच्यांनी काम आपलें कार्य चालू दवरपाचें. आमी म्हणटा आसतना आमचो मांद्रे मतदारसंघ म्हणटा तो कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टीचेर वेस्ट मॅनेजमेंटूच न्हू सेवरेजीचो मेजर इशू आहा. आनी सेवरेज इतलो इशू जाला की प्रत्येक गेस्ट हाऊसीस हॉटेल सगळे बांदल्यात आनी सेवरेज म्हणटा ते जिरोवणेक तेंच्यांनी हे घेतला. ते आमचे उदकाचे झरे पिड्ड्यार जाल्यात, बांयो पिड्ड्यार जाल्यात आनी आयज खरी गरज आहा आमकां सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचो स्वताचो आख्या मांद्रे मतदारसंघात सुरवात करपाचो. तेका लागून आमचो प्रयत्न चालू आहा. आमी 1-2 जागे आयडेंटिफाय केल्यात. आमकां आमच्या ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टरान एश्योरूय केला की सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आहा जी तेणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन साऊथ गोवान पयली सुरवात केल्या आनी तेणी एश्योर केले जर नॉर्थ गोवान जातली जाल्यार पयली तुजी करून दिता म्हणून. सो तेच्या एश्युरन्साचेर आमी आयडेंटिफायूय जागो करपाक सुरवात केला, ऑलरेडी केला. तेंचे कडेन डिस्कस केल्या विथ द परमिशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आमी हे आमचे जे सेवरेजीचे आनी वेस्ट मॅनेजमेंट काम आहा ते इंडिपेंडंटली आमी आमच्या मतदारसंघा खातीर करतात. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की टुरिस्ट फुटफॉल वाडत आहा. कोस्टल बेल्ट वेरियस एक्टिविटीज चालू जाल्यात, कमर्शियल एक्टिविटीज वाडत आहात आनी गरज आहा आमचो स्वताचो ट्रिटमेंट प्लांट करपा खातीर आनी तेका लागून आमचें काम चालू आहा. आता तुम्ही जे म्हणता जो प्लांट जर चलयतलो जाल्यार मॅन पॉवर जाय आणि मॅन पॉवराची व्यवस्था अजून जाली ना. त्याची व्यवस्था तुम्ही कशी केली? खंयची म्हणटा तूं हेची? जे MRFची म्हाका दिसता पंचायत फंड आहा, पंचायतीक पूर्ण अधिकार आहा की डेली वेजीस स्टाफ तेंच्यांनी अपॉइंट करूं शकतात. तेंच्या स्किमी प्रमाणे म्हाका दिसता स्टाफूय तेंचे लिस्ट आउट आसतले तेंच्या स्किमी प्रमाणे. जे स्टाफ तांकां रिक्वायरमेंट वेस्ट कलेक्ट करप, ड्राय आनी वेट कशें डिस्ट्रीब्यूट करप, परत प्रोसेस कशें करप, हेका लागून तेंचे ऑलरेडी स्किमी अंडर स्टाफ कोणाक घेवप ते घेतले आनी तांकां म्हाका दिसता डेली वेजीस स्टाफ घेवपाकूय परमिशन आहा. त्यांचो पेमेंट कोण करतलो? पंचायतीक ऑलरेडी फंड्स येता. आमी सध्या तरी आमी रिक्वेस्ट करतली की DOPक लेटर करून रिक्वेस्ट करपाक सोदता. ऑलरेडी लेटर केला. सो DOP आमकां जर प्रोवायड करता जाल्यार चड बरें जातलें. ना जाल्यार मागीर येदे व्हडले स्ट्रक्चर येदे बांदून बेश्टे काय दवरचे ना. कित्याक म्हणटा कारण जसो पेडण्यान जसो कचरा प्रकल्प संपूर्ण जालो आयज तो बंद आसा आणि बंद आसा. कित्याक पेडणे जे घडला ते हांगा घडटले अशें ना. कित्याक म्हाका दिसता पंचायत बॉडी एंटर पंचायत सारकी स्ट्रॉंगली आपलें काम म्हणजे परफेक्टली आपलें काम करता आनी तें काम फुडलें करून घेतले गॅरंटी आहा. खंय अडी अडचण येता जाल्यार हांव तेंच्या फाटल्यान आहा. कितें वयर सकयल जाल्यार म्हाजी हेल्प तेंकां आसतली. MRF शेडीचें उद्घाटन आमी मुद्दाम तेंच्या हातीनूच करपाक लागून दिलें. कित्याक तेंच्यांनी सदींच बरी कामांची सुरवात केल्या आनी ही MRF शेड म्हणजे आमच्या आख्ख्या गांवाचे नितळसाण सगळी हे MRF शेडान येतली जो कचरो आहा तो. म्हणून मुद्दामून तेंचो सदींच सपोर्ट आमच्या पंचायतीक आसा. सगळीं जी कामां जाता ती तेंच्या सपोर्टा शिवाय कांय जायना. म्हणून हे एक बरें काम उद्घाटन पळय आसा न्हू. सो आमच्या भाईच्या हातींच्यान आयज जाला आनी हे अशेंच बरें तेंचो सपोर्ट आसून ते आमी फुडें व्हरतली. स्वच्छ भारत मिशन